केला on 11th of July, more than a year back. आणि त्यांना it was known that there was formalin in fish. त्याचे उपरांत ते टर्न केले आणि सांगितले it is within permissible limits. We would like to know what is the meaning of permissible limits. आणि formalin म्हणताय ते there is no need for formalin at all. It cannot be used as a preservative because it is detrimental to public health and cancerous. So there is no such thing as within permissible limits. So लोकांक कळोंक जाय that you are sincerely checking, which doesn't seem to be the case because none of us go to the border to see what is happening or how many trucks just go through without being scrutinized. And when we have done this test, we have found the results are positive for formalin. So if that is the case, then the government stand that they are doing the needful checking doesn't seem to stand the test. So our request to the government is, since Goans are fish eaters, it's our staple food, they should take much more interest in providing the people safe fish and not say that it is within permissible limits. We don't want formalin in fish at all. आणि केरळाचे लोक हे हातून चेक करता, केरळा सरकारूय तांचे बरोबर आहा आणि ते चेक करता आणि बरें नुस्तें थंय लोकांक खावपाक मेळटा. पण आमच्या गोंयांत अशें पळयलां की बॉर्डराचेर चेक करता म्हणटा आयचीच केस आसा की आज एक ट्रक आयलो ओके आणि ताका 20 मिनटां लागलीं ते दार उगडपाक, फक्त दार उगडपाक ट्रकाचें आज होलसेल फिश मार्केटान. सो हाजें म्हणणें एक क्लियर जाता की तो ट्रकाचें दार बॉर्डरीचेर सुद्दां उगडूना, तो ट्रक डायरेक्ट आयला. सो हें लक्षांत येवपा जाय, लोकांच्या हातून कळपा जाय की अशें जाता बॉर्डराचेर ते म्हणटा चेक जाता पूण आमकां कशें कळटलें ते चेक जायना. ट्रेनीन नुस्तें येता, ट्रेनीन कोण चेक करता? ट्रेनीन खूब बॉक्सां येता सामकी, आमी फोटो दाखयता आसा आमचे कडेन की ट्रेनीन नुस्तें जाता काय ताकाय चॅकिंग जायना. पूण हांव कितें म्हणटा सरकाराक सांगता की तुमी तर म्हणटात फॉर्मालीन तर एक्सेप्टेबल लिमीट आसा, जाल्यार तुमी बाजारांत नुस्त्या कडेन बरया हाका 10% फॉर्मलिन आसा, हाका 20% आसा, हाका 30% आसा. सो लोकांक कळुनी फॉर्मलिनाचो इश्यू भायर सरल्यार आमचे एक हॉनस्ट ऑफिसर आयवा फेर्नांडीस हेणें तो इश्यू हें काडलेलो आनी फ्रॉम दॅट टायम द गव्हर्मेंट इज नॉट व्हेरी क्लियर ऑन दीस इश्यू वेदर फॉर्मलिन इज पॉयझनस or whether formalin म्हणटा permissible लिमिटीन आसपाक जाता. जेन्ना हो इश्यू लास्ट इयर येयल्लो तेन्ना जुलय 2018 आमच्या एक मेंबरान वाल्मिकी नायक हेणें FSSAIक बरयल्लें वेदर परमिसिबल लिमिटान फॉर्मालिन आसपाक शकता काय म्हणून इन फिश. आणि FSSAI replied back to him saying that there is nothing called permissible limit in the fish.